आमच्या भारतातलो सगळ्यान व्हडलो उत्सव म्हणजे गणेश चतुर्थी। दर वर्सा सगळी आतुरतेन ह्या दिसाची वाट पळयता आणि आनंदात हो उत्सव सुवाळो करता। पण ह्या वर्सा मात कोरोना व्हायरसा खातीर सगळेच कितें बदलला। तर ह्या विशयाचेर आयची म्हजी कविता। देवा म्हज्या गणराया। देवा म्हज्या गणराया, पायार तुज्या माथे दवरून नमन तुका करता। लावन सिंदूर कपलार तुज्या आशीर्वाद देवा मी मागता। नेवेत 21 मोदकांचो दाखवून देवा समाधानी तुका करता। मोरया मोरया हे माझ्या संकटहारा, येयला भक्तांचे संकट तुझ्या पयस कर अशी करता प्रार्थना। येवकार दिवपाक देवा तुका सैम नोटोन बसला। बाप्पा तुझे नाव आयकोन सुकणी मळबान नाचूंक लागल्या। सगळी तयारीन रावल्या देवा तुका हाडपाक। दी देवा शक्ती आमकां, येयला ते संकट पयस करपाक। घुमट बसला कोनशाक, पळयता तुजी वाट। शामय ताका सांगता, ह्या वर्सा कसलोच ना नाद। कासाळे बाबडे चित्ता, कितें चल्ला जगान। आयकोन भक्तांचे उलोवणे, आतां तेवूय लागला रडपाक। वर्सभर देवा आमी आतुरतेन तुजी वाट पळयता। आशीर्वाद तुजो मेळचो म्हणून तुकाच आमी रावता। चवथीच्या निमतान एकामेकांगेर तरी पावताली, पूण ह्या वर्सा ना कोण कोणाक मेळटली। गजानना गजानना ही म्हज्या देवा, तूच आमच्या मनात रावता। संकटाच्या वेळार देवा तुजे कडेन धांवता। नाव तुझे आसोनी आता सगळ्यांच्या मुखार। तुझ्याच कृपेन देवा आता घडोनी चमत्कार। तुझ्याच कृपेन देवा आता घडोनी चमत्कार।